म्हाका दिसता वरुण बाब की तुमी जर्मनीक आशिल्ले IT सॅक्टरा भितर काम करताले आनी थंय बरे पगाराची नोकरी आशिल्ली. ती बऱ्या पगाराची नोकरी सोडून तुमी एक वेगळ्या तरेचो कन्सेप्ट राबयलो. सो तुमची नोकरीचें स्वरूप पयलीं सांगात आनी मागीर ह्या कन्सेप्टा कडेन कशें आयलें. पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका हांगा आज येवपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिली. सो हांवें म्हज्या एज्युकेशनान म्हजो जल्म एक्चुली बाणावले गांवांत जालो. गांवचो तो एक कनेक्ट आसा. मागीर आमी मडगांवां मूव जाले. आतां मडगांवां रावता. एज्युकेशनली हांवें इंजिनियरींग केलां आनी इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियरींग करून मागीर IT सॅक्टरान फुडें सरलो. ITन हांवें बेंगलोरान 1-2.5 वर्सां काम केली आनी म्हाका तातूंतल्यान जर्मनी वचपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जंय हांव ऑन सायट कॉर्डिनेटर आशिल्लो. सो आमी जर्मनी एक जर्मन बँके खातीर आमी तांची मशीन्स हँडल करताले. आमची जशी हांगा ATM मशीन्स आसा थंय बँकींग टर्मिनल्स आसता ती आमी फूल हँडल करताली आमची कंपनी. आनीक एक म्हाका मेळ्ळें की जेन्ना हांव थंय गेलो जर्मनीन काम करतालो अपार्ट फ्रॉम वर्क तांचो एक वर्क लायफ बॅलन्स आसता की एक काम जातकीर तुमी आपल्या स्वता खातीर जशें भोंवपाचें नाल्यार फॅमिली बरोबर वचपाचें आनी म्हाका एक भोंवपाची खूब ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो ज्या काळान हांव थंय आशिल्लो थंय एक युरोपानूच एक 20 देश सुमार फिरलो आनी थंय म्हाका एक वेगळे तरेचें लर्निंग मेळ्ळें. अपार्ट फ्रॉम एज्युकेशन वर्क लर्निंग ऑर प्रोफेशनल लर्निंग एक पर्सनल लर्निंगूय वेगळे तरेचें मेळ्ळें की जेन्ना आमी भोंवतात जेन्ना आमी ट्रॅवल करतात तो फक्त आमी गोंयान नाल्यार इंडियेन खुबशेदां अशें करता की आमी पयशे सांठोवन दवरतात नाल्यार लिजरा खातीर ट्रॅवल करतात आनी टायम मेळटकीर करतात. बट खुबशे लोक ट्रॅवला खातीर टायम काडटात आनी तो जेन्ना तुमी ट्रॅवल करतात तो तुमचे जिणेचे एक आनीक इम्प्रूव करता जीण. तुमकां नॉलेज वाडयता तुमची आनी तुमची एक एबिलिटी ऑफ मॅनेजमेंट एंड ओवरऑल हे सेन्स वाडयतात. सो ते हांवें थंय शिकलो की ट्रॅवल नीड नॉट बी ओन्ली लिजर. तो एक पार्ट ऑफ लायफ आसपाक जाय तुमचो की तुमी एक देशान भोंवले थंयचें कितें पळयलें थंयचें कितें जाणून घेतलें आनी तुमीच डेवलप जाले. सो तुमी स्वताक डिस्कवर केलें असो एक तरेचो आमकां हें मेळ्ळो थंय. आनी तातूंतल्यान सो काम करपाची पद्दत म्हणल्यार खंय खूब बरी आशिल्ली. एक सांगपाचें म्हणल्यार की वर्क वॉज व्हेरी गूड. म्हणल्यार जे आमी थंय हांव थंय काम करतालो वर्क लायफ बॅलन्स आशिल्लो तो खूब बरो आशिल्लो. बट एक कितें तरी मिसींग आशिल्लें अशें दिसतालें तेन्नाय बी की एक तुमी एका जाग्याचेर बिलॉंग जातात तें मातशें थंय कमी जातालें कित्याक गोंयान एक आपलेपण आसा एक वेगळें फूल फॅमिली आसा. सो तें सगळें मातशें मिस जातालें. खूब सुंदर मुद्दो मांडलो वरुणान की आमी भोंवपाक वतात टुराक वतात तें फक्त एक लेजराचो भाग म्हणून जावपाक जायना. तो एक पार्ट ऑफ लर्निंग एक्सपिरियन्स लायफ लर्निंग एक्सपिरियन्स. आमी जंय वतात थंयचे स्पेशलिटीज थंयची हिस्ट्री थंयची जॉग्राफी थंयचें लायफ हें समजून घेवपी खूब इम्पॉर्टंट आसता. आनी मागीर थंयच्यान तूं इंडियेक येवन तुवें सोल ट्रॅव्हलिंग म्हणटात तो कन्सेप्ट हांगा राबयलो ताजे विशीं. सो एक 2018 सालान म्हाका हांवें एक निर्णय घेतलो की तें सोडपाचें म्हणून आनी परत गोंयान येवपाचो. इंडियेन येवपाचें चिंतिल्लें बट गोंय जें घर आसा बॉर्न ब्रॉट अप हियर सो ताका लागून गोंय वॉज नॅचरल चॉयस. आनी एक पळयल्लें की थोडे ट्युरिस्टांचो एक मायंडसेट चेंज जातालो की ते गोंयान पयलीं तरी आमी कोणें तुमी जर म्हणलें की आमी गोंयचो म्हणून हांगा एक इंडियन नाल्यार भायर ते फक्त म्हणटा अरे बिचीज आसता थंय पार्टीज आसता आनी हें कॉमन नोशन जाल्लें आसा. बट थोडेच ट्रॅव्हलर्स अशे आशिल्ले तांकां आनीक कितें जाय आशिल्लें ते बिचीज पार्टीज करून पुरो जाल्ले तांचे आनी तांकां गोंयच्या बद्दल आनीक कितें जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें. सो तो एक पयलो हांवें आनीक एक ऑपॉर्च्युनिटी पयली की हे चेंज करपाक शकता आमी एंड गोवा कॅन बी एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड की एक्सपिरियन्सीस जे आसतात जेन्ना आमी ट्रॅव्हल करतात ते कशे दिवपाक शकतात. सो ती एक ऑपॉर्च्युनिटी पयली हांवें आनीक ताका लागून 2018 वर्सा हांव परत आयलो गोंयान आनी सोल ट्रॅव्हलिंग म्हणून एक कॉन्सेप्ट असो सुरवात केली. म्हजो को फावंडर आसा केदार बोरकार म्हणून. सो आमी बरोबर शिकल्यात कोंकणी शाळेन शिकल्यात बरोबर आनी ताणें इंजिनियरींग केल्ली MBA केल्ली. सो तो इन्फोसिसान काम करतालो बँगलोर. सो ताणें एग्री केलें की आपूण परत येतलो गोंयान आनी हे फुडें व्हरया म्हणून आनी स्वताचो एक कितें तरी करून घेवपाचो एक तो हावेस आशिल्लोच पयलींच्यान. सो ताका लागून सोल ट्रॅव्हलिंगाची तेन्ना 2018 वर्सा आमी कॉन्सेप्ट करून रजिस्टर केली एज अ कंपनी आनीक स्टार्ट केली. सुरवात केली की लोकांक सांगया की आमी आनीक कितें तरी करपाक शकतात आनी प्रश्नूय तशेंच आयले कित्याक तो कॉन्सेप्टूच मातसो नवो आशिल्लो. सो लोकांक कळनाशिल्लें की आमी करता कितें. सो खूब जाण विचारताले बाबा करता तरी कितें आनीक प्रश्न आशिल्ले की
हे करता ते बरें जालें बट कितें जाता सुट्टा ताचें कित्याक तुमी ते खूब महत्वाचें असता चड करून या तेच म्हाका मुद्दाम पालकांक सांगपाक जाय की वरुणाचे क्वॉलिफिकेशन आसत किंवा पंकजाचे क्वॉलिफिकेशन आसतात एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन ते आनी ते ज्या वेवसाया भितर आतां आसात ते दोनी वेगळे वेगळे तरेचे डिफरंट सारके आणि म्हणून आंगात आशिल्ल्या गुण जे आसात ते सुद्दां तुमकां एक बऱ्यापैकी सोर्स ऑफ इनकम जावपाक शकता हें खूब महत्वाचें